शिक्षणीक आणि बुद्धीक क्षेत्रातले एक अग्रणी नाव. म्हजो आनी सुरेश बाबाचो संबंध 15 ते 17 वर्सां आदलो. ताणी जेन्ना सावन ज्ञानेश्वरी, भगवद्गीता आणि हेर सगळ्या तरेचे धर्मांचे आणि तत्वगिन्यानांचे ग्रंथ कोंकणीन अणकारपाक सुरवात केली. त्या सगळ्या अणकारपाचे प्रक्रियेत आमचो खूब फावटी संवाद जातालो. उतरांचो किस जातालो खूब फावटी. उतरांचेर चर्चा जाताली. हें उतर अशें वापरचें काय तशें हाजे विशीं आमचें उलोवप जातालें. आनी ताणी केल्लें हें योगदान जें कोंकणीक आसा तें अग्रणी योगदान आसा, जाका आमी इंटलॅक्च्युअल रायटींग म्हणटात. अशे तरेचे बरोवपी गोंयांत साप्प उणे आशिल्ले. कारण ज्या खातीर गोंयची नामना आसा. गोंयकारांनी 16 भासांनी आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या क्षेत्रांत जें बरप केल्लें आसा त्या माळेंतले सुरेश बाब आयच्या जनरेशनांतले निमाणे मनीस आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. तांच्या मरणाक लागून आमकां सगळ्यांकूच दुख्ख जालां. हांव आर्गां ओंपतां तांकां आनी साहित्य अकादमीचे वतीन श्रद्धांजली ओंपतां. देव बरें करूं. यमक जुळोवन अर्थ बदलनासतना काव्य रुपांतर करप आनीक अणकार करप हें खूब कठीण काम. तें तांणी केलें. शिक्षणा भितरय बी तांचें योगदान खूब व्हड आसा. आनीक नम्र व्यक्तिमत्व आशिल्ले सुरेश बाब गावणकर आमचे भितर ना. देखून एक जे कसलोय सल्लो घेवपा खातीर उपलब्ध आशिल्ले अशेंय बी एक व्यक्तिमत्व आमच्यांतल्यान भायर पडलां. म्हणून आमकां सगळ्यांक दुख्ख भोगता.